म्हळ्यार सर ती आख्खे आमगेले हिंगा मायनाकूळ एरिया हिंगा पांचबाट म्हणजे वाड आनी थिंगा कारगिल जाल्लें आहा. सो कारगिल मिन्स तो एक वाड पंचबाट. सो थिंगा आतां कारगिल म्हणटा आनी थिंगा खूब लोक भायले लोक सेटल जाल्लो आहा तेंका हें करून आनी ते कॉलनी हितून ते सगळें तेंगे वेस्टेज पळय कितें आहा ते मेट तशें उडयतात. ते थिंगा पांचपाटांतूच न्ही पूण ते आख्खे मायणा पावता तेंची ते खंय वयता पळय ते सायडी ते उडयतात. आनी तो इतलो इशू आसतना बी हे आनी प्रोजेक्ट पास करता. आमचे तोंबाट गोगाळे हे वाडा मदें थिंग आनी प्रोजेक्ट येयला. त्या प्रोजेक्टीन तो आमकां नोटीस दिल्लें स्टॉप नोटीस दिल्लें. सो तेजें कांय जालें ना. सद्या स्टॉप पूण आहा. पण पंचायत गार्बेज कलेक्शन करना. पंचायत कांय करना ना. त्या पंचायत खबर पासून ना ते येयन तेजे सायड इन्स्पेक्शन कांय सायडीन उडयताय ते दिसान. हय तशें उडयल्लें आसता सगल्याकूच आसता ना. तुमच्यान येवन पळोवपाक जाता. सरपंचान कितें सांगलें तुका? सरपंच म्हणटा आपण चोयता येवन चोयता आपण हें करता म्हणटात. आमी म्हणटा केन्ना येवन चोयता आनी ते इतलें जाता आसतना बी तुमी आनी प्रोजेक्ट हाडपाक तयार जाता. आनी प्रोजेक्ट हाडून तुमकां हें करता जाल्यार तो म्हणटा आमकां ते जाल्यार पंच नासतना इन्स्पेक्शन नासतना तुमी लायसन्स पास करता. आनी इतली त्या लुगारा इतलीं झाडां बी आसली की झाडां तुमी कातून उडयल्या तेणी. तरी आमगेले पंच मेंबरांनी वो पंचायतान कांय एक्शन घेतलें ना. तरी पूण तेणी लायसन्स पास करून ऑलरेडी हें केल्लें आहा तेंकां. आनी ते गोश्टी सगळो आमकां पडटा. आनी प्रोजेक्ट नाका. आनी आमकां प्रोजेक्ट नाका. इतल्यान थिंगा न्हू आमकां कुठल्यान प्रोजेक्ट नाका. इतलो जो सगळे पंचपाडाचो लोक इंग्लीश पडटा तुका हे पंचपाडाचो लोकांक तेंगे घराक वचपाक वाट पड्या फुल्ली गार्बेज सारकी तुमी तेजे फाटी देखून तुमी एक पाडयेन थिंगा चोयलां. आनी इतले गार्बेज इश्यू जाला आसतना आतां थिंग मुखार काम चलता आनी ती प्रॉपर्टी 17/2 हे TCP एमेंडमेंटाचे थिंगा तें फ्रॉम पेडी NDS कन्वर्टेड टू सेटलमेंट झोन. आनी थिंगा ऑलरेडी लोक म्हणटा हांवें सांगलो ना सारकें मरे पंचायत शेवाळे येता पंचायत शेवाळे थिंग येवन खूंय सोनार आयतार काम करता. तुमचे रस्ते लेवल थिंगा काम चालू आहा फूल फ्लेज कळ मरे तुका. हे हांवें चोयलें ना हो आमगे थिंगाचो लोक सांगता स्थानीक लोक सांगता. सो हांव हे पंचायताक कितकोन तांकां कितें सांगपाचें हाव टू मेक देम सिरियस. म्हाका कोण हांवें सांगना तुमी जेवणा पांचशे जाता काय म्हूण हांवें चल तें कडेन तुमी जेवण ना जाल्यार हांव 5 लोक तुमी जेवण घाताय म्हूण. कित्याक ही गार्बेज इतली इश्यू आहा हो गार्बेज इश्यू आमकां सेटल जायना. आनी थिंगा एबाउट ऑलमोस्ट 1 लाख स्क्वेअर मिटर थिंगा सकयल पांचपाडां थिंगा तुमी काम चालू केलां. आनी 5 वर पंचायत शेवाळे थिंगा चलता म्हणून लोक सांगतात. आमी नाय वॉर्ड नंबर 4 पडटा तें. सो हेजेर आतां आमी तर आतां हें केलां चालू केलां आनी हेज्या मुखार प्रोजेक्ट थिंगा कॅश करून येता थंय आमी चोयतले. एक प्रोजेक्टाचेर तुमी डिस्कशन केलां न्हू. तोच तो गोगाळी 461 कितें इश्यू कितें तेका? कितें म्हणलो इश्यू कितें आहा मेळटा तेका? रिवोक केलें न्ही आतां पूण तितून भितर आमगेले ग्राम सभा म्हणटा पंचायता रिवोक करूंक जायना. तो रिवोक करप म्हणजे इज अ टॉयलेट पेपर. पूण आमी हे पाटी इतिहास करून दाखयतले हो प्रोजेक्ट रिवोक करून. कित्याक लागून रिवोक केला पंचायत? पंचायतान रिवोक केला बिकॉज थिंगा तेणी झाड मारले कितलीची विदाउट परमिशन आनी विलेजरांचे थिंगा ऑपोज आहा. आनी एक वर्स फुडें आमगे तो गॉडफ्री म्हणटा तेणें गॉडफ्री म्हणटा तेणें थिंगा ऑपोज केल्लें. पूण पंचायतान तेणी कांयच कन्सिडर केलें ना. आनी कितें जालें करून ते सगळे गुणायलां आनी ताका तेणी परमिशन दिलां. आनी आज जितली एक्विजिशन जालें सरपंचाचेर ती इवन 5 मेंबर म्हणटा. हे पंचायताचो 5 मेंबर म्हणटा सरपंच म्हणटा सगळे मिटिंगेक गुणायता. आनी हे प्रपोजल म्हणटा ग्रामसभा घालूं ना कित्याक ते कूड आसना म्हणटा. तुवें कितें सरपंच रिकॉर्डिंग दाखयलें कितें तो एक व्हिडिओ चलता आनी तो व्हिडिओ कितें म्हणटा तो एक पंचाचो भाव ते कन्सर्न वॉर्डांतलो पंचाचो भाव तो बिल्डराक उलयता आनी तो कितें सांगता आपण म्हणटा आपण जाणा की सरपंच सेक्रेटरी आनी कोण एकलो जोकी हेणी पयशे गेले म्हणटा. आपण कांय गेले ना आनी वय म्हणटा ओनरूय वय म्हणटा. सो हेजेर इतलें एक्विजिशन जालें तेजेर आमी सरपंचाक विचारलें बाबा तूं हेजेर कितें उलोवपाक सोदता. आतां हेजेर सरपंचान एक्चुअली पुलीस कंप्लेन करपा जाय आसली पूण तें अजून तें कांय येना. पूण दॅट वी वील फॉलो इट अप. सो आज ही ग्रामसभा पळय जाल्या न्हू दॅट ग्रामसभा हॅज गॉट एब्सोल्युटली नो पर्पज. सगळ्यो फट्यो एंड पॉइंट गायले न्ही
ग्रामसभा म्हणून कितें डेव्हलपमेंट करपाचें कळ्ळें तुका ताका लागून आमी तेंगेले पॉयंट सगळे आमी बॉडीन मेळयले कळ्ळें तुका फकत आमी आतां चालसागे एक गेलो आमी चालसागे एक गेलो आनी एक गार्बेजी हें गेलो चालसान कितें घातलें चालसान ते आमी लायसन्स दिवं पडे तेजे वयर उलयलो तो कळ्ळें तुका पूण ते लायसन्स आमी लोकांक नाका आमगे दिवं कळ्ळें तुका तीच परतून टॉपीक हाडल्या कळ्ळें तुका ग्रामसभा हाडपाक गरज ना न्ही आमी ऑलरेडी तुमकां दिली न्ही आमी ऑलरेडी दिली न्ही तुमकां कितें सदां ती टॉपीक हाडटा मागीर गार्बेजी कितें केलां गार्बेजी न्ही आमी गार्बेजी जायत ट्राय करताय गार्बेजीचे आमगे मिशनरी आहा आमचे कडेन ती आमकां घालपा मरे आमगे ओपनच कोण दिना लोक दिना खूंय जाल्यार लोक हाडयता आतां सारा वेस्ट येयलोलो अर्दो झिरो वेस्ट तो येयलोलो तेंच तो म्हणटा आपूण ती गार्बेज वता कळ्ळें तुका सगळी कलेक्शन करून तेंय जायना थिंग गार्बेज ह्यूज पडलेली आसता खूब पडलो आमी कितू काडटाले रे आज काडले हाल आनी जाता थिंगा आमी शेवाड्यान काडटाय ती बेश्ट हातीन काडूंक जायना ती हातीन 10 दीस देखून लायल्या ती हातीन काडूंक जायना आमी शेवाड लायन काडटाय ती सरपंच तुमचे एलिगेशन आहा की तुमी बॅग घेतल्या आनी कितें ते फोटींग ते सगळे तेंका हांवें कितले फाट सांगितलां म्हाका खूंय व्हर ते पयशे घेयले जाल्यार हांव खूंय रेडी आहा कळ्ळें तुका काही म्हाका 1 रुपय दिलो जाल्यार काही मोरेनान तुका व्हिडिओ रिकॉर्डिंग दाखयलें हेजेर कितें कितें ते एक्चुली तो फांच्या भाव उलयता कळ्ळें तुका फांच्या भाव उलयता ते ओनर हांव वळखना कांय ना कितें म्हणून आयकलें ती कितें ते रिकॉर्ड आरे पयलीं जालोले मेंबराक गेले आतां तेंच आमकां काडलें पूण हांव रेडी आहा खूंय कितें करपाक कळ्ळें तुका हे बॅग घेयल हांवें कितें घेयल म्हणटा पळय ते पोट सगली दोनूय इश्यू आशिल्लो तुमकां दोनी कळ्ळें तुका बॅग आयक हांव तुका बॅग घेवन येयलो पळय तेदो हांवें बॅग घेवं ना कळ्ळें तुका हे तालाका गेले वो उलयता पळय मनीस तोच घेवन येयलो बॅग घेवन येयलो पूण हांवें तसो करूं ना कळ्ळें तुका नाका